कला आणि संस्कृती खात्यान काणकोणच्या 13 संस्थेच्या नावार 26,85,000 रुपया मंजूर केल्यात। कार्यावळी मात जाल्ल्या ना म्हणून बोवाळ जाल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकरान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर फार मारलो। विरोधकांनी हातून घेतले। खासदार आणि भाजपचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा घरगुती वाद दोगांय कडेन उलोवन सोडयता। बीजेपी सरकारान गोंयांत केल्ल्या उदरगतीच्या कामाविशीं माहिती दिवंक तानावडे मिडिया मुखार आयिल्लो। अजूनही आज हांवें वाचलां तें त्यामुळे दोगूय जाणां कडेन हांव उलयतां कारण कशें घरगुती आसल्या कारणान कितें उलोवप हो व्हडलो प्रश्न आसता त्यामुळे हांव दररोजूय आमचे सभापती कडेन उलयतां कारण हांव सकाळीं फोन करता लागूना आज आनी फाल्यां हांव आसा त्यामुळे आनी आमच्या मंत्र्याकूय भेट घेवन मागीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करता कारण घरगुती विशय आसा अशें जाहीर व्यक्तव्य जावं जाय त्यामुळे हांव ताचे कडेन उलयतां। मुख्यमंत्र्याक मेळोवन हो वाद सोडयता तशेंच माशेल कॉपरेटिव्ह इश्यूचेर चर्चा करता। खरें म्हणत जाल्यार तें जावचें ना कारण बऱ्याचदा कशें आसता की बारीक मनीस जो आसा तेजें सेवींग आसा कारण हांवें पयर केन्ना तरी व्हिडिओ पळयल्लो त्यामुळे हांवूय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां त्या संदर्भात कितें करपाक कारण कशें आसता की लोक इन गूड फेथ आनी हे तर मनीस जे आसा ते गोंयचेच आसात जेंच्यांनी सोसायटी फॉर्म केली त्यामुळे हे कशें जाता की अशें करतकच बऱ्याच जाण जो बरे चलोवपी ज्यो सोसायटी आसा तेंचे लोक मागीर विश्वास दवरना त्यामुळे कितें तरी एखादो कायदो करपाक जाय हांव सीएमा कडेन उलयतां। म्हादयच्या डीपीआराचो विशय सुप्रीम कोर्टात आसा हो विशय संसदेत मांडचो ना म्हणून तानावडेन स्पश्ट केलें। दिल्लीच्या विषय तो त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सगळं क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे आम्ही कोर्टाच्या माध्यमामध्ये तो विषय सोडवायचा प्रयत्न करू पण तुमच्या लेवलला तुमचे कारण तो विषय जो आहे तो याच्यामध्ये कोर्टामध्ये आहे आणि त्यामुळे त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केलेलं आहे त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये डायव्हर्शन करत नाही त्यामुळे तो विषय आहे ते मुख्यमंत्री व्यवस्थितपणे हाताळत आहेत। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।